जसो काळ बदलता तसो कांय गजाली कालबाह्य जातात. हे काळाचे ओघात कितलेशेच पारंपरीक व्यवसायूय ना जाल्यात. तातूंतलोच एक पारंपरीक व्यवसाय म्हणल्यार कलय काडप. बार्देस म्हालांतले शिवोले गांवांत अजून 2 कलेकार अस्तित्वांत आसात. पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. कलई गे केन्ना आयकला तुम्ही हो आवाज ना आयकूंक? हय, हालीं तेंपार हो आवाज आयकुपाक येवप सामकें कुस्तार. पयलीं तेंपार गांवांनी पितळ आनी तांब्याच्या आयदनांक कलय काडपाक कलेकार भोंवताले. खासा करून चवथीच्या दिसांनी हे कलेकारांचो धंदो बरो जातालो. मात आतां हो वेवसाय निमणे पावण्यार पावला वा तो काळाचे ओघात ना जाला अशें आमी म्हणपाक शकतात. मात बार्देस म्हालांतले शिवोली तारीर फाटलीं 50 वर्सां मायज जाले दोग कलयकार हो वेवसाय करतात. तांणी अजूनय हो पारंपारीक वेवसाय तिगोवन दवरला. खाज्या कासार आनी ताचो वांगडी श्यामसी अशे हे दोग कलेकारांची नांवां. लोक खूप आसा, लेकीन आमचे सगळे बाकीचे ना. आतां आमी चालू दवरला कित्याक आमचे सगळे हांगा घट खंय गेले जाल्यार कितें आमकां सोदतात म्हणून हांगा दवरलें. नाजाल्यार आमकां हे कामान करपाचें म्हणून कांय ना, कित्याक लोकांचो विश्वास आमचेर आहा म्हणून आमी हांगा येता. हांगा आतां दोगूच आहा. आदी खूब लोक आसले हांगा, लेकीन आतां फिलहाल दोग जाण आहा. दोग जाण आमची ती बाप दादासूनच जाली. बाप दादासून आमचें कितें आमच्या त्या बाप दादासूनच तेगून येयल्ली ती परंपरा. पयलीं तेंपार कलयकारांक खूब मागणी आशिल्ली, देखून तेन्ना ह्या वेवसायात आमच्या घरांतले हेर वांगडी आमकां हातभार लायताले. मात आतां परिस्थिती बदलल्या. आदले वरी आतां आयदनांक कलय काडपाची मागणी जायना अशी खंत खाज्या कासारान उक्तायली. आहा ना म्हणून ना, काम आहा आदी भशेन ना. आतां एक 20-25 वर्सां 50 वर्सां भशेन तितली आयदनां तितलो सामान आतां मेवना. तेन्ना खूब मेवताले कित्याक स्टील कमी आनी एल्युमिनियम सगळे येना न्हू, तेका लागून. लेकीन ही वस्तू ज्यो आसा न्हू आतां तांब्याची पितळची आसली, लेकीन ही केन्नाको डिमेट. आतां तूं 10 रुपयाची हाडले जाल्यार 10 वर्सांक 100 रुपया येता. हेका मरण ना. पयलींचे कडल्यान 10 वर्सां येता. ही आतां पयलींचे जे वस्तू आतां ही पडशी येता. पयले ज्यो आमी ज्यो येयला आतां 25 वर्सां हांव येयला ते हिसपीन आतां हेका कितले जाल्यार आमी 100 रुपया दितले. एक पिळशी मेळटाली. 2,500 रुपया येता. आयदनांक कळून येवची न्हय म्हणून आदी लोक कलय काडटाले. कलय काडिल्ल्यान आयदनां चड वर्सां टिकतालीं. आतांय स्टीलच्या आयदनांचो वापर जाता, पूण बाजारात मेळटात ती स्टीलची आयदनां नकली असतात. ती तयार करपा खातीर सामके उण्या दर्जाचे साहित्य वापरतात. हाका लागून टीबी, कॅन्सर सारखे दुयेंसांचे प्रमाण वाडलां असो ह्या कलेकारांचो दावो. म्हणजे कलम येना तेका. कलय काडून खाले न्हू जाल्यार तेका कलम येना. खावपा बरें, जिवाक बरें. हे अशें करून येना अगर खाले जाल्यार. ल्हान ल्हान तोपा येता आतां कोण इस्तेमाल करिना. जाणा स्टील येयला, एल्युमिनियम येयला, चडशे ते वापरतात लोक. लेकीन ते स्टील कितें आसता तेजेर तुका खतरो आहा. टीबी, कॅन्सर जावंक शकता, कित्याक म्हणजे ते असली स्टील रावना. आयदनांक कलय काडपाचे दीस आतां पोरणे जाले. पयलीं आयदनांक कलय काडपाक वाड्यार येताले. तांचे कडेन राशींनी आयदनां जातालीं. ममता अंजुणकारान पोन्ने यादी सांगल्यो. कलय काडपाची मांडणी आतां ती खंयची दिश्टी पडना. जशी हांगा थंय भोंवतालीं आदी कलयच्यो हें घेवन कलय घे अशें म्हणटालीं. आमच्या भुरगेपणार बी आमी एकटी बायल येताली लक्ष्मी म्हणून. ती हे कलय घेवन येताली स्टीलच्यो काडयो कश्यो. त्यो मागीर कोळशे गरम करी घरांनी भोंवतालीं लोकांचे. मागीर कोळशे गरम करी आनी हें करी तोप दवरतालीं, तापयतालीं. भितून एक काडी घालतालीं. ती काडी मेल्ट जाली की
ती अशी घडी करी कपड्याची आनी ती काडी सगळ्याक फिरयताली हितून तोपा बरोबर भांड्यांक कसल्या भांड्यांचे लोकांचे कलर काडपाचे आसा पितूळची बी तांकां सगळ्याक फिरयताली आनी ती कलर बरी काडी सगळी भांडी आपली बारीक मोठी कांदे ते तोप सगळे काडी आनी एक दीस तांकां आपयताले आनी सगळे काडून घेवन मागीर सगळे शेजाऱ्या बिजाऱ्या सगळी काडून घेताली भांड्यांक कलर आनी मागीर जालें आतां ते सगळे कोणूच घेयना कितें करून तसलें मशिनरी ती मशिनरीची कलर ती रोकडीच वयता त्याच पुरती वापरपाची ते सांगलेले पळय म्हणून आतां लोक इकते हाडटा ती तयार जाली की परत मागीर व्हरून तांकांच विकप दुकानदाराक कोणी स्क्रॅप घेता तांकां परतून मागीर ते दुसरी हाडली बदलून आनी कितें केलें तशें आनी आतां पयलींचे कितें वर्साच्या घडींनी तीच भांडी परत कलर काडप अशी 2-2 वर्सान आपोवन घेताली तांकां आयज जर आमची आयदनां पोरणी जाली किंवा पितूळच्या आयदनांचो रंग निश्तीज जालो आमी ते काडटा आनी कुशीक उडयता नाजाल्यार स्क्रॅपाक विकता अदरवायज नवीन घेता आदल्या तेंपार पितूळच्या आयदनांक दर चवथेक कलर काडण्यात आपयता आतां खंय तरी हे कलर काडपी कमी जायत जाला पूण आयज आमकां अशे 2 मनीस मेळिल्ले आसा जे गेली 30 ते 35 वर्सां जालीं कलर काडटात आमी आसा शिवोलच्या तारी ज्या जाग्यार 2 दादले कलर काडपाचें काम मन लावन करतात तक टी व्ही खातीर स्नेहा असोटीकर.